कश्मीर टूर तुमचो आशिल्लो आनी तुमी त्याच स्पॉटाचेर आसले त्या वेळा कितें जालें एक्झॅक्टली आनी तुमी कितें आयकलें? आमी एक्चुअली त्या स्पॉटार आमी तेन्ना नाशिल्ले, आमी अर्दवर पयलीं जेन्ना भायर सरलेले ओके. तेन्ना की आमकां तें फाटल्यान कितें जाल्यार कळना. जेन्ना आमी पळय वाटेर वयतना पळय रिटर्न येवपाक आयले पळय न्हू, तेन्ना आमकां जेन्ना आमी एक स्पॉट पळयलो आनी आमी जेवपाक बसले तेन्ना आमकां त्या हॉटेलावाल्यान आमकां ते सांगलें की एटॅक जालो म्हणून. सो तेन्ना आमकां मागीर तें आयकून आमकां सामकें हें जावपाक लागलें. कितें जालें काय अर्दवर पयलीं जालो अशें म्हणून सामकें जालें. आनी थंयच्यान पेलगामच्यान आमकां सिग्नल फ्लायट आशिल्ली 3 वरांची स्पॉट आशिल्ली. सो आमी अर्दे वटेन अडेज वरां थंय जेवपाक रावल्ले. तेन्ना आमकां सांगलें की अशें अशें घडलें म्हणून. सगळें आमचें जेवण खंय चलता सगळ्यांचें हें जालें मागीर अशें करून एक्चुअली आमी टूर जाल्लो आमकां तें खबर आसलो पळोवपाक गेल्यार. आमी टोटल ते 21-22 टूर आशिल्लो आमचो क्लासाचो. आनी आमी ते आदले दीस आमी वचपा आशिल्ले हेका स्पॉटार. तेन्ना क्लायमेट वेदर चेंज जाल्ले कारण तो म्हणपाक लागलो गायड म्हणपाक लागलो अभी मत जाओ, कल सुबह जल्दी करके आपको डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट एयरपोर्ट जाएंगे म्हणपाक. ओके म्हणलें आमी बरें आसा. आनी आमी सकाळ बेगीन उठले आनी आमी थंय स्पॉटार गेली. थंय स्पॉटार आमी बरें एन्जॉय केलें आनी खरेंच ब्युटिफूल प्लेस आसा ती, जस्ट लायक मिनी स्विझर्लंड म्हणटा ती. एका नांवाक स्पॉटार मिनी स्विझर्लंड आनी खरेंच दिसपाक गेले सगळे वटेन जंगल आनी मदींच इतलो प्लेस तो हेचो. आनी ते बरें एन्जॉय केला. आनी ते आमी मिसीन वगैरे हेजे काश्मीरी ड्रेस घालून फोटो मारल्यात. आनी तर म्हणून कितें जालें आमी तेन्ना सगळो टायम दिल्लो कोणें हेणे आमच्या टॅक्सी ड्रायव्हरान टायम दिल्लो तितून बेगीन जाय. आमकां ते 3 वरां वाट आसली आनी प्लस 2 वरां सेक्युरिटी आसा म्हणपाक चेक आसा म्हणपाक. बेगीन गेल्यार बरें म्हणपाक. आनी तितून भितर आमचे एक ग्रूप हें आशिल्लें बॉम्बेचे आशिल्ली, तेंची फ्लायट बेगीन आशिल्ली आनी तेका लागून आमकां बेगीन टायम दिल्लो. आनी आमी थंयच्यान उठले आनी हें केलें आनी 12:30 आमी जस्ट 12:30 आमी थंयच्यान भायर सरल्या वयल्यान. थंय आमी भेळपूय खाल्या. जे स्पॉटार पळय देवूं जाल्यार थंय आमी हें खाल्या. ते आतां पळोवपाक गेल्यार कितें जाता तें कळना. म्हळ्यार जितल्यार एक विशय म्हणून तकलेन वेगळो येता. म्हणल्यार आमी थंय आशिल्ले आनी आमी ताडी जाल्ली काय अशें जाल्यार जावपाक शकतालें अशें दिसता. तेन्ना कितें जातालें काय आनी आमचे बरोबर ते दोगां आशिल्लीं पळय न्हू, म्हणल्यार आमी 7 जाण गेल्लीं मडगांवच्यान, 4 जाण सुरवेची आनी आमी 3 जाण आमी मडगांवची. आमची बरोबर ती सगळीं आशिल्लीं. ती येयली ना, ते घोड्यार चडपा येना म्हणून ती येयली ना. आनी म्हाका चल्या लागून आमी दोगांय वयर गेल्लीं. आनी आमी उडोवन आमची एक साखळेची कपल आशिल्लें. जस्ट रिसंटली मॅरीड जाल्ली ती आमी उडोवन येयल्ली. आनी आमी ती 5 जाण मेळून आमी थंय हें खाल्या, भेळपूर खाली. आनी थंय खाल्या आनी आमी तेका आमचे बरोबर तो घोडोवालो आशिल्लो तेकाय आमी एक दिल्या. आनी तेणें आमकां साप जायंगे करून आमकां तेणें सकयल हाडलें. आनी आमी सकयल येयल्या गाडयेन बसले आनी आमी ऑन द वे बॅक टू श्रीनगर. वाटेर आमी जेवपाक टायमार जेवता तेन्ना आमकां न्यूज तेन्ना हॉटेलार सांगलें आमकां कहाँ से आएगा, गोवा से अभी पेलगाम से आए, अभी तो उधर अटॅक हुआ म्हणपाक लागलो. अटॅक हुआ मागीर दाखयलें आमकां म्हणजे येयलें सो आमी शॉक. अभी वहाँ से हम आगे म्हणटाले. ऐसा बच के म्हणपाक भगवताचे वयर सांगपाक लागलो. आनी मागीर तो सांगपाक लागलो हांगसर मागीर राजकारण म्हणपाक पॉलिटिक्स कशें म्हणपाक लागलो. हांगा म्हणपाक लागलो डेवलपमेंट जालें आतां आमचे म्हणटा रोजी रोज चालू आसली म्हणपाक लागलो ती परती बंद पडटा म्हणपाक लागलो. आनी हांगा हितून सगळें राजकारण आसा आनी हे कोणाचें हें ना हांगसर टार्गेट करून आनी तो फर्स्ट टायम म्हणटा ट्युरिस्ट टार्गेट जालें म्हणटा फर्स्ट टायम. सो ट्युरिस्ट केल्यार टार्गेट येना म्हणटा. लोकां आमी आमचे भितर झगडटा म्हणटा पूण ट्युरिस्टाक केन्ना आमी ट्युरिस्ट आमी माय बाप म्हणटा आमचे पोट रोजी रोटी म्हणटालो. आनी ह्या कितें जाता आमचे परती उपासमार येतली म्हणटा. म्हाका आयकून मातशें हें येतलें कित्याक राजकारण तेणें सांगलें राजकारण चलता म्हणपाक हांगसर. ओके. तुमी गेल्लो ते टायमींग कितलो आसलो ते प्रयागराज जो एक्चुअली टायम आसा पहलगाम तो आमी एक्चुअली थंय आमी एक 10:30 ते 11 भितर पावले आमी वयर सकयल आमी एक वर बरो वाट आसता ती. मग ते आमी 11 वयर पावले सारके. 11 ते आमी 11 म्हळ्यार 1.5 वर आमी थंय स्पेंड केला. म्हळ्यार थंय स्पेंड केल्या थंय स्पेंड करपा सारकोच मोमेंट ह्या प्लेस ती. पण अटॅक जालो म्हणून अशें आयकलें तेन्ना तुमकां कितें फील जालें सारकें? कित्याक तुमी 2 वरां पयलीं थंय त्या स्पॉटार आशिल्ले न्हू. आमी थंय म्हणजे पांयाची व्हडली पांयाची पणची मारली केल्यार जाली सगळे. आमी हे केले म्हणजे देवाले पळय न्ही, आनी देवान हॉटेलान आमी जेवण सुद्दां जेवना आमी व्हडलें. कित्याक सामकें अशें आयकुनूच जालें. आनी बेगीन जेवण तशें हें केलें बील पे केलें आनी गाडयेन बसलें आनी आमी डायरेक्ट म्हणून आमकां एअरपोर्ट सोड म्हणून आमकां पळय म्हणपाक लागलो आमकां जायंगे म्हणपाक रुकेंगे म्हणपाक. डायरेक्ट आमी एअरपोर्टार 4:30 आमी एअरपोर्टार पावले. तुमचो ग्रूप कितले लोकांचो आसलो? आमचो ग्रूप भरपूर लोकां आशिल्लो. वंडरलॉस्ट म्हणून ग्रूप आसा टीम आसा तेजे थ्रू गेल्ले आमी. तेतून भितर आमी आमचे 7 जाणांची आमी आशिल्ली. आमी 3 जाण भाव चलो आनी हांव भायर आनी म्हागे फ्रेंडान तेगे दोगांची भायर टोटल 7 जाण आशिल्लीं. ती आनी थोडे 18 जाण आशिल्लीं. तुमकां दिसता तुमी ते बेगीन भायर सरले आनी तुमी सुटले कशे तेंच्यान? सामकें मागीर देवाची कृपा आशिल्ली. मागीर बाबान सगळें मागीर
हे म्हाजे पुण्याई म्हणजे म्हाजे आवय बापायची हे आसा तें हांव आयज बरो म्हणजे आमी फॅमिली घरा सुखरूप पावली आनी आमी सगळे बरोबर आमी गेली ती सगळे सुखरूप पावली. अशें जावपाक आयकतालें की आमी वयर आशिल्ली आनी ती म्हाजी बरोबरची फ्रेंड मोबायलार ती सगळीं आशिल्ली. आमी अशें कितें घडलें तेंचें कितें प्रोसेस जालें कांय कळपाक दिसना न्ही कितें जालें प्रोसेस. आनी थंय अशें कितें हेल्पलेस म्हणजे तुका थंय कांयच फेसिलिटी ना वयर व्हरपाक फक्त ओन्ली हेलिकॉप्टराचेर हें तेन्ना खरेंच तांकां हांव हें सामकें मिलिटरी हाका फालो दिता. विदीन नो टायम तेंच्यांनी लोकांक सकयल पावयले हॉस्पिटलांत पावयले बाकीचे जे इंजर्ड आसा तांकां. कितले किलोमिटर तुमकां चलोन वचचें पडलेलें वयर वयर एक 3-4 किलोमिटर मायल्स आसलें. वयर चलोन वचचें चलोन वचना आमी घोड्यान आनी हेचेर हय एक अशें एक जाग ते एक जाग्यार बरोबर. ओके. आनी तुमकां कितें प्रॉब्लेम जालो येतना बी अशें तुमकां ना तशें प्रॉब्लेम कांय ना. ना तुमकां एक कळ्ळें उपरांत कळ्ळें पण मागीर सगळें मागीर हें मांडलें सामकें जालें न्ही. सो रस्त्यार चेकींग आनी हे ना तशें थंय आमकां आमकां जालें तेन्ना पयलीं कळ्ळें अशें जालें की अशें आतां गोंयांत कितें जालें बोवाळ जातालो रोखडें बंद जालें थंय तें कोणाक पडून गेलें ना. तांकां डेलीचे डेलीचें जालें न्ही कितें म्हणटा ते म्हणटा आमकां मागीर डेली काय दिवाली म्हणटा डेली काय हें म्हणटा अशें उलयता. तो जायत आसता तसले गजाली. म्हणटा कोणाक कळत ना की आतां टुरिस्ट एटीक जाला म्हणून कळत लागता. तेन्ना पर्यंत आमकां तांकां हे न्यूज पेपर जाता येयलो सारको कोणाकूच कळूंक ना. ना कोणा आमीच एकाच राज्यान सांगलें तेन्ना ते एक्चुली ते CRPF सगळे ह्यात मिलिटरी बरें आसा सामकें म्हणटा चेकींग सॉलिड आसा. श्रीनगर पावले तेन्ना एअरपोर्टाचेर बी कांयच बोवाळ ना कांय ना कांय ना कांय ना. तुमकां अशें काय दिसलें? हेजेर टीव्हीचेर स्पोर्टाचेर टीव्हीचेर हे लायव्ह दाखयताले म्हणजे जाला न्यूज दाखयताले न्यूज दाखयताले. पूण तुमकां कांय तशें काय ना कांय ना आमकां सेफ आसा. आनी आज सगळे वेवस्थीत म्हणजे आमची म्हळ्यार देवाचे कृपेन आमी टूर वेवस्थीत जाल्लो आमचो. ओके. फक्त हो इन्सिडंट घडलो म्हणून आमकां तें मातशें जालें. तुमी श्रीनगर एअरपोर्टाचेर पावले तेन्ना कितें गजाली लोकां कडेन उलयताले बी तेन्ना कशें कितें तेन्ना सांगताले? लोक म्हणटाले आमकां की लोकांक म्हाका फाटल्यान आमचे फाटल्यान येत आशिल्ले लोक ते म्हणटाले की तेंच्या लोकांक हिंदू विचारून विचारून मारल्या म्हणून अशें मग आमी आयकल्ली गजाली हांवें काय पळोवना पळय कित्याक हांव तेन्ना नाशिल्लो न्ही. एअरपोर्टाचेर उलोवप चलता. म्हणून लोक ते डिस्कस चलताले की बाकी आमचे टुरिस्ट. ओके. तुमची मेसेज कितें आसतली लोकांक आतां लोक आतां थंय वचपाक सोदतात न्ही. लोकांक मेसेज म्हळ्यार जो मनीस सेक्युरिटी हें जायना तो म्हणून वचची न्ही कित्याक ऑन कोणाक कांयच कळना आतां मितले टूर बरो जाल्लो लास्ट मुमेंटाक मागीर विशय जाल्लो पूण अशें पळोवपा सारकें श्रीनगर पळोवपा सारकें आसा जम्मू काश्मीर. पळोवपाक गेल्यार वाटेर आमी सेक्युरिटी 2 अशें वाटेर हें मेळ्ळें CRPF पुलीस आशिल्ले वयर आमकां कांय सेक्युरिटी मेळ्ळी दिसली ना दिसूंक ना. दिसूंक ना. बाकी सगळे कडेन तुमी स्पॉटार भोवले थंय सेक्युरिटी आसताली. आसताली आनी थंय हें अशें तूं आतां इतलें पळयतलो एवरी एक 20 मिनटां 50 मिनटाचेर CRPF पुलीस वीथ गन आशिल्ले सगळे आमकां फूल टुरा आमी पळयल्या आनी बंकर्स इतली सेक्युरिटी टायट पूण म्हाका कळना थंय कित्याक कमी आशिल्ली ती थंय कमी आसली सारकी. कमी आशिल्ली थंय ऑलमोस्ट नाशिल्ले जमा आशिल्ले.